नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। विश्वजीत राणे आड अपात्रता याचिका क्लियर करूंक हालचाली। 2 मायाक सभापती मायकल घेता सुनावणी। कागाळ करपी आमदार प्रसाद गांवकाराक हाजीर रावंक नोटीस। दहशतवाद विरोधी फाट्याची स्टार हॉटेलां बरोबर बसका। श्रीलंकेतल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर खबरदारी। हॉटेलांक सुरक्षा वाडोवपाची ऑर्द। टुरिस्टांचे व्हेरिफिकेशन। सीसीटीव्ही सर्वेलन्स। दर्यादेगो अलर्ट। 5 सीट जिखता। 6 पणजेचो जिखतले काँग्रेसीचो दावो। पणजेचो सीट वचत म्हूण बीजेपी करता जैताचे दावे। बीजेपीची स्मार्ट स्कॅमां काँग्रेस करतली एक्सपोज। दोना सावन बॅट आयलंड वचपी पॅसेंजर बोट तिरपली। 15-20 जाण साल्वार। वाऱ्यासरची बोट तिरकी। मुरगांव लॉन्ज दृश्टीन केले साल्वार। पॅसेंजरांक घाले दुसरे बोटींत। कदंब प्लॅटोचेर टुरिस्ट बसीक एक्सिडेंट। पणजे सावन ओल्ड गोवा वतना बस रस्त्यावेल्यान घसरली। ड्रायव्हर आनी पॅसेंजर जखमी। जिनो कप अंडर-16 क्रिकेट सर्तींत जिनो स्पोर्ट्स क्लबान सावड्डे जिमखानाक मारले। शोएब शेख मॅन ऑफ द मॅच। ज्युनियर राणेची अपात्रता याचिका क्लियर करूंक हालचाली। सध्याचो सभापती मायकल लोबोन विश्वजीत राणे आड अपात्रता याचिका सुनावणेक घेवपाचें थारायलां। याचिका घालपी आमदार प्रसाद गांवकार आनी प्रतिवादी विश्वजीत राणेक सभापतीन नोटीस धाडून 2 मायाक सभापतीचे कचेरेंत आपयल्यात। हायकोर्टांत गेल्ली बाबू आसगांवकार आनी दीपक पावसकाराची याचिकाय खंय सभापती कडेनूच येवंक जाय। अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकारान आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आड अपात्रता याचिका घाल्ली। विश्वजीत काँग्रेसींतल्यान भायर सरून बीजेपीत पावलो आनी पोटवेंचणूक जिखून मंत्रीय जाल्लो। विश्वजीतान पक्षाचो व्हीप मोडलो म्हूण काँग्रेसीन ताच्या आड कोर्टात अपात्रता याचिका घाल्ली। ही केस सभापतीन पळोवची म्हूण कोर्टान निकाल दितकच सरकाराक तेंको दिल्लो। सांगेचे आमदार प्रसाद गांवकारान ताच्या आड सभापती मुखार सगळ्यात पयलीं अपात्रता याचिका घाली। वर्स जावन गेले। सभापती मुखार ही याचिका पडून आसा। सध्याच्या सभापतीन ताचो निकाल लावन दोगांकूय क्लियर करपाचें थारायलां। लोबो म्हणटा प्रसादाक याचिकादार म्हूण न्याय मेळूंक जाय। तेच बरोबर विश्वजीताचे मानेर गरजेशिवाय तलवार हुमकळत उरूंक जायना। Petition should not be lingering in the offices of speaker, in the offices of other government district. It should be disposed. People have to get justice. So we as legislators, we as the office of the speaker, office of the Goa Legislative Assembly, where laws are being framed and made. So we feel that justice should be given to anybody. Like Prasad Gaonkar has filed a petition. He should get justice. Or Vishwajit, where the sword is hanging on his head, he should get justice. पण तुम्ही आता केसीतल्यान पेटिशनांतल्यान गेले आसतले कितली वेटेज आहा ते See, we have seen the petition and the right decision has to be taken. For this, I am also taking the advice from senior counsels. So we are looking at every angle of the petition, and right decision will come out. केन्ना हियरिंग दवरला तुम्ही 2 तारीख बी अशी कितें? I think the hearing is on 2nd or 3rd. सभापती म्हूण मायकल, बाबू आसगांवकार आनी दीपक पावसकाराची केस आपले मुखार सोदता। केस पावल्या हायकोर्टात। कोर्टाचे नोटीशीक जाप दिवपाची सभापतीची तयारी ना। एमजीपीचे 2 जे हितून येयले बीजेपीन येयले त्यांची केस हायकोर्टान आयकट्यान घातल्या वांयगणकर म्हणटा। See, the decision I think will not be taken by High Court. High Court may send it back to us to decide. Yeah. So I feel that the decision should be taken in the office of Speaker first. It is the petition pertaining to Goa Legislative Assembly where the Speaker heads it. I am there acting Speaker right now. The new Speaker who will come, he may take the decision on that.
But if I am there till May or June, I will take the decision. ओके पण तुम्ही रिप्लाय करतले हायकोर्टाक काय तुम्ही सायलंट राहता? I don't think I should reply to this matter. It has been a tradition that Speaker's office never replies, and we are always silent about it because the petition has to come back to us and we will decide on it. So let the High Court give the necessary orders on that. विश्वजीत राणे फॉरेनात आसा, ताका सध्या कॉन्टॅक्ट जायना. प्रसाद गांवकार म्हणटा तो कितें ते दोन मायाकूच मिडिया कडेन उलयतलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. श्रीलंकेतल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर गोंय पुलिशेचे दहशतवाद विरोधी सेलान ब्रेस्तारा स्टार हॉटेलांची बसका घेतली. श्रीलंकेत इगर्जी आनी स्टार हॉटेलांनी इस्टराचे दिसा हल्ले जाल्ले खबरदारी म्हूण गोंयची बसका. उत्तर दक्षिण गोंयचे SP बसकेक आशिल्ले. हॉटेलांक सेक्युरिटी वाडोवंक सांगल्या. ट्युरिस्टांचें व्हेरिफिकेशन CCTV सर्वेलन्सूय दवरूंक लायलां. दर्यादेग वाठारांत जादा पुलीस फोर्स घाला. आर्च बिशपान श्रीलंकेतल्या हल्ल्याचो निशेध केला. Actually, this was a security review meeting that we organized today with all the major hotels of Goa and the casino. We reviewed their security setup and we requested them to enhance the security measures at their installations, and we guided them about the various measures to be taken, CCTVs and access control measures. And I hope that in the immediate future we'll be able to get an enhanced security setup at all these installations. Sir, you have reviewed their security setup also. Are you satisfied with the existing? Existing setup already we have had security audits of these installations, but as I said, we are now planning to enhance the security preparedness and the levels of security setup at all these important installations. From police point of view, we have enhanced patrolling, and the staff has been increased at important locations, and from ATS also we have our QRTs positioned at strategic points. वेंचणूक 6-0 जिखता म्हूण काँग्रेसीचो दावो. सार्दीन आनी मादेव सोडून सगळे काँग्रेस उमेदवार ब्रेस्तारा पणजे काँग्रेस हावसांत मिडिया मुखार हाजीर जाले. गिरीश म्हणटा BJP सगळ्या सिटांचेर हरता तें BJPकूय खबर. पणजेचो सीट तरी हातांत उरचो म्हूण खंय लोकांक पिशे करूंक सोदतात. GSIDC आनी स्मार्ट सिटीची स्कॅमां खंय काँग्रेस एक्सपोज करतली. बाबूश शुक्रारा पणजे उमेदवारी घालता. आनी आनीक फावटी सांगन दिसता की जेन्ना 23 तारखेक जेन्ना कावंटींग जातलें तेन्ना BJP हांगा आपलो खातो म्हणजे अकावंट ओपन जातलो केन्ना तें तुमी पळयतले. तेंचे आतांच हें जालां की 5 कडेन इलेक्शन जालां थंय भाजपाक बऱ्यापैकी लोकांनी मतदान केलां असो सांगपाचो प्रयत्न करतात किंवा पणजीकारांनी चिंतपाक जाय की 5 कडेन जर भाजपाक मतां पडटा जर हें दिल्लें आसा जाल्यार पणजेकय भाजपाक कडेन लोकांनी रावचें असो प्रयत्न आसा. पूण ही खंय तरी मोठे विचारांचे काही लोक आसात ते वेगळे विचारांचे लोक जे आसात ते खंय तरी हे कारस्थान करतात आनी फक्त हो नक जाल्लो हे करतात. तांकांय खबर आसा की कौल जो आसा जो मॅन्डेट आसा हे फावटी काँग्रेसी मेळपाचें आसा तरी देखून ते वेगळे उलयतात आनी म्हणटात की 5 कडेन BJPक भरघोस पाठिंबा आसा. मोगो पक्षान आमकां ओपनली सपोर्ट जाहीर केलो. 1-2 मतदार बाय इलेक्शन सोडले जाल्यार काँग्रेसचे सगळे ऑफिस बेरर एक संग रावले आमी आनी एक टीम कशी आमी फायट केली. BJPचे वॉज अ कंप्लिटली डिवायडेड हावस. बाकी सगळे लोक कितें लोकांचो फिडबॅक आसा तेजे विरुद्ध परत वचून ते एक आपलो विचार ओतपाक सोदता की पणजेचें, कारण ही सगळी इलेक्शनां हरतात तेन्ना कमीत कमी पणजेचे तरी जिखल्यार पुरो असो तेंचो आतां निमाणो एक प्रयत्न आसा आनी ते असफल जायना म्हणून. आयज आमी कॅन्डिडेटी आमचो पणजेचो लॉन्च जाल्लो आसा आनी पणजेचे आमचे सगळे लिडर युनायटेडली आमी तेजे बरोबर आसतले. फाल्यां आमचो कॅन्डिडेट बाबूश मंसरात 10:30 वरांचेर महालक्ष्मी कडल्यान आमी तेजे आशिर्वाद घेवन तो भायर सरतलो नॉमिनेशन भरपाक
पणजेचो एक इशू सुद्दां सॉल्व जालो ना. जवळ जवळ 2 वर्सां जायतील जावपा येता पणजेचें बाय इलेक्शन जावन. पणजे आशिल्ली तशी आसा. स्मार्ट सिटीचेर करप्शन आमी येता त्या थोड्या दिसांनी पणजे जें करप्शन जालां, पणजेन जें BJPन करप्शन केलां तें सगळें करप्शन आमी तेंचे एक्सपोज करतले. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. दोना पावला सावन बॅट आयलंड वचपी ट्युरिस्ट पॅसेंजर बोटींतल्यान 15-20 पॅसेंजरांक रेस्क्यू केले. तातूंत 10 खलाशी आशिल्ले. वाऱ्या सरशी बोट हालूंक लागली आनी एके वटेन तिरकी जाली. बोटीर आशिल्ल्या खलाश आनी पॅसेंजरांक दुसरे बोटींत शिफ्ट केले. मुरगांव लॉन्ज आनी दृश्टी तांकां साल्वार करूंक पावले. बोटीवेले ट्युरिस्ट आनी खलाशांचो वेळ बरो. बोटीक उदक पडला. म्हाका मॅसेज मेळ्ळो हिंगा ते मातशी मॅनेजरान म्हाका धाडलो थंय आनी थिंगा तेंचे पॅसेंजर बी तेमी आमचे पयले धाडून दिला तेमी आनी तेंचे कितें आहा ते सामान आहा ती बोट पाणयान बुडलेली आहा. आमची घेवन गेल्ले आमी दिश्टीचे भितर. जाल्ले कितें जाल्ले उदक ते भरले वाऱ्यान वेटान बी वेटान. पॅसेंजर जाल्ले भितर. दोनूय बोटी आनी आमची स्कुबाचे स्टाफ डायविंग स्टाफ सगळ्यांक धाडून आमी ती बोट रेस्क्यू करून तेंचे पॅसेंजर तेंच्यानी व्हेले. बोट दोना पावलची ती आनी तेंचे ते बाकी स्टाफ बीन आनी बोट ती आमी हाडून बायणा बीचेर एंकर करून. आमी म्हणटा कोण हाडली? आनी मुरमुगांव लॉन्च ओनर एसोसिएशन. कितके लोक आसले ते बोटीर? बोटीचेर एक 10 जाण आसले क्रू ते डायविंग स्टाफ. हे आसलो पॅसेंजर आसलो तो तेंच्यांनी थिंगाच्यान व्हेलो. आमी पावच्या पयलीं ते कॉल येयलो आमी तांकां सेफली हाडली. बोट इन्सिडंट काय कसली बोट ती? डायविंग बोट ती आयलंडार डायविंग करपाक येयली. पॅसेंजर घेवन वयताली. 24/7 उदका पुरवणीच्यो PWDच्यो गजाली सगल्यो फटाश्यो. मात सध्या गीम तेंकता म्हणल्यार गांवांनी नळाक शुकशुकाट. आत्रे पयऱ्यान खंय ना खंय बायलांच्या बादल्यो कळश्यो घेवन PWDचेर मोर्चा. तुयेच्या लोकांनी 24 वरां नाकाच 24 मिनटां तरी धड उदक दियात म्हूण पेडणे PWDचे एईक घेराव घालो. उदकाची कटकट नित्याची जाल्या. 17 खेप सांगूनय एई कांयच हालचाल करिना. पाणी सोपला काय 10 दिवसांनी येऊन सांगायचं पडलं. तिला काय परत 2 दिवसांनी सांगतो घालतो फोन केला उचली पाणी सोपलं आमचं पाणी टँकर झाडायला 15 वाचेर कंट्रोल ना. ऑपरेटर टायमान आसता. ऑपरेटर खूद कंप्लेन करता की आपणाक बिल पास करिना, सामान दिना. आज मोटर मोडला, फाल्यां मोटर मोडला. 26 तारखेच्या महिन्याच्या 1 तारखेक थंयच्यान आमी तांकां कॉन्टॅक्ट पर डे एक तांकां कॉन्टॅक्ट करून तांकां सांगता की उदक ना, टाकयेन कितलें पडल्या आनी टँकर केन्ना पावल्या. पर डे तांकां इन्फॉर्मेशन दिता. तरी तेंची कांयच हालचाल ना. उदकाच्या प्लांटावेलो स्टाफूच गुड्डुलासांवां करतात म्हूण दुबाव. लोकांक 24 वरांनी नित्याक 24 मिनटां तरी उदक आयल्यार पुरो जाला. सादी तांकां ग्लॅनिंग घालपाक तेंचे कडेन कापासात ना. ग्लॅनिंग घालपाक जे मटेरियल जाय न्हू ते सुद्दां अवेलेबल करिनात. सगळे ऑल लिकेज जातात. वेस्टेज ऑफ वॉटर जाता. सगळी सर्वीस नाल्यार कोणाचें लक्ष ना. स्टाफ जो आसा पळय न्हू गांवांतलो स्टाफ आसा जे ऑल बी ओपन करतात ते आपणाक जाय तशें पार्शालिटी करतात. सो वॉटर शॉर्टेज जर आसल्यार आमी समजा शकता. जर पेडणे तालुक्यान उदक ना आमी समजा शकता. पूण सगळी कडेन उदक आसा, फक्त तुरे गांवांत उदक ना. आतां मिनिस्टर म्हणटा की 24 वरां उदक दिता. आमी म्हणटा 24 वरां नाका, आमकां 24 मिनटां तरी दिया. 24 मिनटां सुद्दां उदक मेळना. ते सारखे पाणी सोडतं. आमचा बंद केला. आमचा बंद 4 महिने झाले. घेरावा सरशी एईच्या तोंडाक उतर फुट्टा तितलेंच. आम्ही गोवा एनडीपी कडेन आसा टाकी डेली भरून दिता आनी गांवांत मागीर गांवांत सप्लाय करू शकता. सगळ्याक सप्लाय करता. सगळी टाकी फुटल्या. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. कदंब प्लॅटोचेर बेस्तारा सकाळी ट्युरिस्ट बसीक एक्सिडेंट.
बस पणजे सावन ओल्ड गोवा वताली. कदंबा प्लॅटोचेर दोनूय वटेन हायवेचें काम चलता. वलतार बस रस्त्या भायर वचून सकयल देंवली. एका पॅसेंजराक आनी ड्रायव्हराक मातसो मार लागला. बसीचो फुडलो भाग पुराय डॅमेज जाला. जिनो कप अंडर 16 क्रिकेट सर्तीचे बिट्स पिलांनी मैदानार जाल्ले मॅचींत येजमान जिनो स्पोर्ट्स क्लबान सावड्डे जिमखानाक 10 विकेटींनी मारले. जिनोचो शोएब शेख मॅन ऑफ द मॅच. सावड्डेची दुसरी इनिंग 143 रनाचेर सोंपले उपरांत जिनोक 29 रनाचें टार्गेट मेळिल्लें. जिनोक बोनसा सयत जैताचे 7 पॉयंट मेळ्ळे. इतल्यान हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.